इफिक पुराय संवसाराकडे जोडटले जाल्यार सगळ्याक एकठांय हाडपाक गोंयासारखी संवसारीक नामनेची सुवातच सारकी. फिल्म महोत्सवाक गोंयासारकें आनीक बरें वातावरण ना अशें केंद्रीय म्हायती प्रसारण मंत्री अरुण जेटली उलयलो. 46व्या इफीचे अनिल कपुरान उक्तावण केलें. दिग्दर्शक शेखर कपुरान इफीक गोंयचें नांव सुचयिल्लें. रक्षा मंत्री पर्रीकाराच्या यत्नाक लागून गोंय इफीची कायमची सुवात जाली म्हण शेखर कपुरान याद काडली. संगीतकार इलैयराजाक शताब्दी पुर्ती पुरस्कार भेटयलो. म्हापशें पालिकेच्या पयल्याच बसकेंत पालिका मंडळान बाजारांतलो कोयर एकठांय करपाक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो. मुरगांव पालिकेच्या बसकेंत मंडळान बायणा दर्यादेग वाठारांत ब्युटिफिकेशनाच्या कामाक मान्यताय दिल्या. काणकोण पालिकेन बसकेंत कोणको जुव्यावेल्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय आनी कोणको जुवें पालिकेच्या ताब्यांत घेवपाक हालचाली सुरू केल्यात. तिनय पालिकांच्यो शुक्रारा बसका जाल्यो. म्युनिसिपल मार्केटान ज्यो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट्स आसा, मार्केटान ज्यो आस्थापना आसा, मागीर शॉप्स आसूनी किंवा शोरूम्स किंवा रेस्टॉरंट्स, हे सगळ्यो ज्यो मार्केटान ज्यो कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आसा तेचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आमी आउटसोर्स करपाचे निर्णय घेतलेलो आसा. आमी प्रायवेट एजन्सीक ते दिवन त्याच्या माध्यमांतसून ते डोर टू डोर कलेक्शन जातले. इनिशियली फॉर अ पिरियड ऑफ जो रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट कमिटी, टाउन वेंडिंग कमिटी, सिटीजन्स एडवायजरी कमिटी, गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी, म्युनिसिपल चायल्ड कमिटी, ह्यो ज्यो फाटल्या कावन्सिलान फॉर्म केल्ल्यो त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट केल्ल्यो आसा आयच्या पालिका मंडळाच्या मिटिंगेन. बायणा बीच डेव्हलपमेंट ऑलरेडी पयले 2 फावटी रेजोल्युशन घेतलेलें म्युनिसिपालिटीन आनी त्या आदाराचेर आमच्या मिनिस्टर मिलिंद नायकान खूब स्पिरिटायज काम करून ते आयज तेणी प्रोजेक्ट पास करून टेंडर करून आमचे कडेन परते हाडल्या की आमचे ताका परमिशन जाय म्हणून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. आतां इतलें काम समज बरें जाता आनी आमच्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक लागून बायणा बीच डेव्हलपमेंट अडटा. सो आमकां तें दिसना. सो आमी जाय तितले बेगीन आमी ताका परमिशन दिवपाचें हें आमी एक रेजोल्युशन घेतलां. मार्केट कमिटी, एड्युकेशन कमिटी, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी आनी सॅनिटेशन एंड पब्लीक हेल्थ कमिटी, हे चारूय कमिटी कन्सिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स. ते आमचे बरे भशेन जाले विदाउट एनी इलेक्शन. काणक्या हे सब्जेक्ट तेन्ना आमी सगळ्यांनी 10 कावन्सिलरांनी एकटेन जावन तेजेर डिसिजन घेतला की तें काम स्टॉप करचें आनीक तेजेर बेगिनांतले बेगीन एक्शन घेवची अशी. प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल तरी गांवां प्रोटेक्ट करता, तेंची घरां प्रोटेक्ट करता, तेन्ना असली हे जावपान झाडां तोडपाची आनीक ते टेंट बांदता पळय ते सगळें बंद करपाक जाय. आयज आमी रेजोल्युशन स्वता हांवें मांडलें आसा रेजोल्युशन की तो जागो तो एक्वायर करचो आनी तो एक्वायर करून लोकांच्या खातीर ते एक देणगी बीन दवरचो. घेवया एक विराम.